सुनील बाब, जसो आमी आतां लास्ट डे कॅम्पेनिंगाच्या पावल्ले आसा आनी तुमी तुमचो झेडपी कॅन्डिडेट ग्लेन काब्राल ताका घेवन कॅम्पेनिंग केलां फूल कोर्ले वाठारांत तुमच्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. कितें रिस्पॉन्स आसलो, कसो लोकांचें कितें म्हणणें आसलें आनी कशे तरेन प्रतिसाद आसलो? आयज तसो पळोवंक गेल्यार लास्ट दीस कॅम्पेनिंगाचो आनी गेली जवळ जवळ 7 ते 8 दीस जाले आमी म्हणजे दीस रात कॅम्पेनिंग चालू दवरलेलें. म्हणजे सकाळच्या दिसाक सांजच्या दिसाक म्हणजे जो पर्यंत टायम आसा तो पर्यंत म्हाका दिसता प्रत्येक दिसा आमी दीस रात कॅम्पेनिंगाची म्हणजे प्रत्येक वाठारांत कॅम्पेनिंग करपाक गेले. आनी खास करून म्हाका दिसता जो प्रतिसाद मेळटा, कारण आज BJPच्या विरुद्ध जर कोण लडो शकता आनी BJP कोण हरो शकता ती एकमेव काँग्रेस पक्ष. आनी ह्या मतदारसंघांत तरी काँग्रेस पक्षाचें बऱ्यापैकी अस्तित्व आसा, बऱ्यापैकी मतदार आसा, बऱ्यापैकी समर्थक आसा. सो ज्या वेळार आमी प्रत्येक वाठारांत आमी गेले, आमचो कॅन्डिडेट ग्लेन काब्राल बाब, तेजे बरोबर इतर काँग्रेसचे कार्यकर्ते आनी तेंचे बरोबर हांवूय, त्या प्रत्येक वाठारांत आमकां बऱ्यापैकी लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो. खूब कडेन आमकां लोक अक्षरशः कॅन्डिडेटाक रावताले की केन्ना येतलो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून. कारण हांगा काँग्रेसचे तळागांवांत काम करपी कार्यकर्ते, मतदार, प्रत्येक मतदाराच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या मनान ते काँग्रेसचे हातीचे सिंबॉल बसलेले आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रचार करता आसतना जो प्रतिसाद मेळ्ळो तो खरोच अत्यंत एक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां. लोकांचें म्हणणें कितें आसा, लोकांच्यो मागण्यो कितें आसा, त्या तरी तुमी आतां जाणून घेतला त्या प्रमाणे लोकांच्या मागण्यो कितें आसा? आज तुमी तर BJPचें सरकार ज्या पद्दतीन चलता गोंयभर ते लोकांक म्हणजे अक्षरशः लोक त्रस्त जाल्ले आसा. म्हणजे वेगळे वेगळे इश्यू तुमी पळयत जाल्यार गोंयच्या म्हाका दिसता आफ्टर लिबरेशन की अशें सरकार केन्नाच कोणीच पळोवना. म्हणजे करप्शन लेवल एट द एक्स्ट्रीम लेवल, मागीर रेप केसीस, मर्डर केसीस, डकैत केसीस. म्हणजे आज गोंयकार सुरक्षीत ना. म्हणजे प्रत्येक 15 दिसान 20 दिसान एक इन्सिडंट, म्हणजे अशें केन्नाच नासलें. सो म्हणजे नोकऱ्यांचे म्हणजे जॉब एट सेल ही सिच्युएशन केन्नाच जावना. निसर्ग काबार जावप, म्हणजे जमनी मास स्केलीचेर कन्वर्शन करून भायल्या लोकांक विकप, म्हणजे गोंयचें अस्तित्वच म्हाका दिसता ह्या सरकारान काबार करपाचें षडयंत्र केलां. हें सर्वसामान्य लोकां मदीं चित्र आसा. त्या खातीर अशा सरकाराक घरा धाडप आनी जो रोश लोकां मदीं आसा तो आमकां पळोवंक मेळटा की आमचो काँग्रेस कॅन्डिडेटाक ज्या पद्दतीन सहकार्य मेळटा आनी सपोर्ट मेळटा तो म्हाका दिसता तेजो एक परिणाम तो. कारण आज आमी पळयता की वेगळे वेगळे पक्ष आसतले, पूण ते प्रत्येक जाण म्हणटा की हे पक्ष फक्त खंय तरी मतां फोडपाचो प्रयत्न करतलो. पूण म्हाका दिसता खोर्लीम मतदारसंघांतले खास करून मतदार जे आसा तेंच्यांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा की एकमेव पक्ष जो हरोवंक शकता BJPक तो काँग्रेस पक्ष खोर्लीम मतदारसंघान. कारण हांगा पक्षाची बेज आसा. काही पक्ष आतां हांगा येयल्या ती मतां फोडपाक. सो त्या खातीर सगळ्यांनी विचार केल्लो आसा की काँग्रेसीक मत मारून आमचो कॅन्डिडेटूय तसो बरो क्लीन इमेजीचो आसा ग्लेन काब्राल बाब, जो लोकां बरोबर सदैव गेली कित्येक वर्सां वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आसा. सो ताका जैतिवंत करपाक म्हाका दिसता प्रत्येक जाणांनी आज थरयल्लें आसा. ओके. लास्टली आमी म्हणटा तशें पार्टी लेवल खंय तरी गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचे अलायन्स जाल्लेले आसा, पूण कोर्ले मतदारसंघान एक फ्रेंडली फायट अशें म्हणटा. सो तेचेर तुमकां कितें म्हणचें? राजकारणान फ्रेंडली फायटी केन्नाच नासता. हो मतदारसंघूच काँग्रेसचो. सो गोवा फॉरवर्डाचे जर तुमी हांगा तेंचे जर प्रचार पळयत जाल्यार ते गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट खास करून जो आसा पळय तो आयात केल्लो कॅन्डिडेट. ताका जस्ट इलेक्शना पयलीं गोवा फॉरवर्डान घेतला आनी तो कॅन्डिडेट कितें करता, फक्त आमच्या काँग्रेस कॅन्डिडेटाचेर टिका करता. आनी कसली टिका, जेका कांय अर्थूच ना असली टिका करता. म्हणजे जशें काय हांगा काँग्रेसीन घातला आनी तांकां आमी आडयल्या. हांगा परिस्थिती अशी आसा की गोवा फॉरवर्डान हांगा कॅन्डिडेट घालून काँग्रेसीक आडोवपाचो प्रयत्न केला. हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की हो काँग्रेसचो बालेकिल्लो. सो ताचेर आमी चड विचार करिना. कारण आमचो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो कितको बरो आसा तें लोकांक खबर आसा. तेजेर आमी फोकस करता. कॅन्डिडेट आमचो हार्डकोर काँग्रेसमॅन, तो काँग्रेसीन कितें तिकेट मेळोंक जाय म्हणून येवना. जशें गोवा फॉरवर्डान तांचो कॅन्डिडेट तिकेटी खातीर गेला, सिंबॉला खातीर गेला, तसो हांगा प्रकार ना. हो ग्लेन काब्राल म्हणटा तो यूथ मळाचेर
वेगळ्या वेगळ्या आंदोलनांत भितर पडलेलो काँग्रेसचो कार्यकर्तो म्हादई खातीर भितर पडला, वेगळ्या वेगळ्या एज्युकेशनाक भितर पडला, नेचर जो निसर्ग जो साल्वार करपाक वेगळ्या वेगळ्या हितूनी ताणी भाग घेतलेलो आसा, आमचे हेरिटेज सांबाळटा. म्हणजे हो कॅन्डिडेट ग्लेन काब्रालाची एक बरी इमेज आसा आनी तो काँग्रेसचोच. त्या खातीर गोवा फॉरवर्ड जी भाशा उलयतात पळय ती BJPची भाशा उलयता. म्हणजे तेंचो कदाचित हांगा प्रयत्न आसतलो की हांगा काँग्रेसीक आडप, पूण ते मतदारांनी ठरयल्लें आसा की हो काँग्रेस बाले किल्लो आनी काँग्रेसचे बऱ्या पैकी हांगा समर्थक आसा, मतदार आसा. त्या खातीर आमकां खात्री आसा की लोक मतां फोडचे ना आनी हांगा BJPक हरोवपाक असंख्य लोक जे आज BJPक त्रस्त आसा, जांकां BJP आज हरलेली जाली आनी खास करून खोर्ली मतदारसंघान जो BJPचो कॅन्डिडेट आहा ताका हरोवपाक म्हाका दिसता लोकांनी एक ठाम निर्णय घेतलेलो आसा की कोणीय कितकेय पक्ष येवं ते खंय तरी कदाचित मतां फोडपाक गेले असो एक खंय तरी लोकां मदीं एक भावना आसा. पूण लोकांनी ठरयल्लें आसा की एकी कडेन रावन शक्य त्यो मॅक्सिमम मतां काँग्रेसीक घालून काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक निवडून भरघोस मतांनी दिवप हें आमच्या खोर्ली मतदारसंघाच्यो ज्यो 16 पंचायती आहा त्या मतदारांनी ठामपणे ठरयल्लें आसा.